प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयची शिवर्तमान जावन आसा लुकाची दुसरी चीट 16 ते 21 पर्यंत 16 to 21. आनी आतां आमी पयलें हें देवाचें उतर आमी आयकोया. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं सांगलेलें तें तांणी परगट केलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलेली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगल्यो गडण्यो आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलेलें तशें सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गवळी परत आयले. जेजू म्हूण नांव घालतात. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस बत्तोच जेजू म्हूण ताका नांव घालें. हेंच नांव तो आपल्या आवयच्या कुशव्यान सोमोवच्या आदीं देवदूतान ताका घालचें म्हूण सांगलेलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकता की जेजूचो जल्म जालो. आनी जेन्ना जेजू जल्मलो एका शेरांत, बेतलेमाच्या शेरांत, तेन्ना ते आंज बोडवे आयले आनी सगल्या त्या घोवण्यांक मेवले आनी तांकां ती बरी खबर दिली. आनी घोवडी कितें करतात, ते आपल्या काळजान इतले दादोशी आसात आनी ते वेतात बेतलेमाच्या शेरान आनी थंयचो जेजू बाळकाक पळयता आनी सगलें जें त्या देवदूतांनी सांगलेलें तांकां, जें तांकां घडपाचें आसलें तें तांच्या दोळ्यांनी पळयतात. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या 20वी ओडीर आमचो आयज नियाळ करुया. आनी कितें म्हणटा 20वी ओडीन आयज, आनी आपणाक सांगलेलें तशें सगलें आयकल्यात आनी पळया उपरांत देवाक महिमा दीत आनी तांची वाखाणणी करीत गवळी परत येयले. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो जल्म जाल्लो तेन्ना पादशांक खबर मेवली, ह्या फारिझ्यांक खबर मेवली, ह्या पाद्रींक खबर मेवली, ह्या व्हडल्या व्हडल्या जाणारांक खबर मेवली ना. फकत ह्या गवळ्यांक, जे आपले जे जानवर आहले, आपले मेंढरे आहले, ते तांकां पळयताले ते रातीक. आनी त्या वेळार ह्या आंज बोडव्यांनी येवन तांकां ती बरी खबर दिली की जेजूचो जल्म जाला म्हणून. आनी भाव भयणीनो, ह्या गवळ्यांक ही बरी खबर कित्याक मेवता? कित्याक गवळी एकदम सादे मनीस, ते ओटल्या चड जाणाराचे मनीस न्ही. आनी आयज आमकां कितें सजमणी मेवता की जेन्ना देव आमकां ताचें उतर उलयता, आमकां बरी खबर दिता, तेन्ना आमी चड जाणवार आसपाक जाल्यार, आमकां चड हुशार आमी जाले जाल्यार आमकां हें देवाचें उतर सजमचें ना. आमी केन्नाच देवाचें उतर पाळपाक सुरू करचें ना. जेजून आपले शीस कोणें घेतले, कसले शीस आसले ते हाडले खारवी. सादे मनीस. जेन्ना ताचो जल्म जाल्लो कोणाक बरी खबर मेवली? गवळ्यांक. आनी देव जेन्ना ही बरी खबर दिता आपली, तो ही खबर कोणाक दिता? लोकांक, जाणवारांक न्ही. जो लोक जाणवार आहा, एकदम हुशार आहा, तांकां न्हय, साद्या मनशांक. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, हें 15 वर्स आमी म्हणटा, ओल्ड इयर जालो काबार, 9 वर्स काबार जाले, पूण आयचो दीस एक नवो दीस आमकां, एक नवो म्हयनो. फकत हो जो 0 आहलो वर्साच्या डेटाचेर, तो 0 एक जाला. पूण खरें म्हणल्यार एक नवो दीस, एक नवें वर, एक नवो म्हयनो. आनी जेन्ना आमी हे देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी हे देवाचें उतर पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. जावं 15 वर्स, 9 वर्स, 9 दीस, 9 म्हयनो, आमकां कसलेंच डिफरन्स येवचें ना. आमकां कसलोच आमी चड ह्या असल्या वस्तूंक चड आमचो वेळ दिवचो ना. कित्याक एक वर, एक दीस जो आमचो फुडें वता, जावन आसा दीस आमकां फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाचो. आनी आज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या
म्हयन्याच्या 1 तारखेर आसा सगळ्यांक आमी हॅपी न्यू इयर करता. काल राती कितलो फोग जालो, कितले मरण मारले लोकांनी, फुगोट्यो मारल्यो, खूब आवाज आयलो. परतून एक दीस आमचो पयलो दीस कॉमेस जालो. आमी कितें थाराय केलां, कितें चिंतलां आमी कितें करपाचें. त्याच पोन्न्या वर्सा भाशेन आमचें मन चलोवपाक वा ह्या नव्या वर्सान आमचें मन बदलून ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान ही बरी खबर दिली घोवण्यांक, ताणें कितें केलें तें आयज उतर म्हणटा. तांची वाखाणणी करीत घोवळी परत येयले आनी त्या घोवण्यांनी कितल्या लोकांक सांगलें जायत की जेजू जल्मला. हो आज बोडवे आयिल्ले ताका रातीक आनी सांगलेलें की बरी खबर. आनी कितल्या लोकांनी त्या उतराचेर तांच्या भावार दवरला. जेन्ना जेजू 30 वर्सांचो जालो तेन्नाच ताणें आपलें काम, देवाचें काम कॉमेस केलें. पूण जेन्ना 30 वर्सांचो आसलो ताचे पयलीं कोण जेजूक वखो नासलो. आनी जेन्ना ताजो जल्म जालो तेन्ना ह्या घोवण्यांक ही बरी खबर देवान दिली. घोवण्यांनी सगळ्यांक सांगलें, पूण कोणेंच देवाची वाखाणणी करूना. खरेंच देवान उतर दिल्लें की हो क्रिस्त ह्या संवसारान येतलो म्हणून आनी तो ताजो जल्म जाला म्हणून कोणेंच ताच्या उतराचेर कसलो थाराय धरूंक ना. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमी खूब जाणां मिसाक गेल्या जायत, आमी देवाचें उतर आयकलां जायत, खूब शर्मांव आयकलां जायत. पूण हें जें देवाचें उतर आमी आयकलां, आमीच पाळूंक तयार आहा, आमीच ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक तयार आहा, और आमी फकत आयकतले आनी आमच्या कानान धरून आमीच करचें ना आनी कोणाक सांगपाचीच गरज ना. कित्याक आमी कितें सांगतले दुसऱ्यांक, अरे कितें कोरोना वायरस चलता, खंय वॅक्सिनेशन जालां, कोण पार्टीक राती गेला, कोणें मरण मारल्यार, कोणें फुगोट्यो मारल्यार, हेंच आमचो खबरो जातल्यो. पूण जेन्ना आमी खरें देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी खरेंच हें उतर पाळटा, हो नवो दीस, हो नवो म्हयनो, हें नवें वर्स जें आमी सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा, हेंच हॅपी न्यू इयर जावं न्ही. देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतरान आमी रिगून रावून हें देवाचें उतर पाळून खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक, हेंच आमचो थाराव जानी ह्या नव्या वर्सान. आनी तुमकां आयज जेजूची सगळें जेजूचें बेसांव, सगळें जेजूचें बरेंपण, देवाचें सगळी काकूट आनी ताची कृपा तुमकां तुमच्या फागलीक हांव आवडयतां. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजूतून तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.